in this whole bargain, I don't know what was Wenzi thinking when he made that statement. Simply because भारावन गेले. वेन्झी जर कंपॅरिझन करपा जाय आशिल्लें जाल्यार वेन्झीन प्रमोद सावंताचें कंपॅरिझन मनोहर पर्रीकरा बरोबर करपा आशिल्लें. वूड हॅव बीन मोर टायमली प्रॅक्टिकल कळ्ळें तुका. कारण वेन्झीनूय मनोहर पर्रीकराक पयला, भाऊक काय आमी हांगा 4 जाण बसले जातले कोणेच पयलें ना, वेन्झीनूय पयलें ना. सो भाऊ कशें काम करतालो आनी ताजी त्या वेळावेली परिस्थिती आनी तेन्नाचे जे बारकावे आहात ते काय वेन्झीकय इतली बारीकसाणेन खबर आसपानात आनी आमकांय खबर ना. आमी इतिहास वाचला तो आमकां खबर आहा, बारीकसाणी आमकां खंय खबर आहा सगळ्यो. सो अशी परिस्थिती भितर वेन्झीन जर कंपॅरिझनूच करपा जाय आशिल्लें जाल्यार तें मनोहर पर्रीकरा बरोबर करपा आशिल्लें. भाऊ बरोबर न्ही, ताणें तें बीजेपीच्या भाई बरोबर करपा आशिल्लें. इन दॅट बार्गेन तुका दिसता वेन्झी हॅज एम्बेरेस्ड हिज ओन पार्टी रायट नाव? बरोबर. कारण जे पद्धतीन जॉयल सरान सांगलें की जे पद्धतीन वेन्झी एसेंब्लीन काम करता, जसो एसेंब्लीन एक्सपोज करपाक वयता गव्हर्मेंटाचे खुबशे मुद्दे मांडटा. इलेक्शन ते अगेन्स्ट बीजेपी कॉन्टेस्ट करता. लोकसभेच्या टायमार सगळे युनायटेडली कशे अटॅक करताले आनी एक 4 कामां तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले उपरांत तेणी ती कामां तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत आसली. तेणी स्टेटमेंट केलो तुमी पर्रीकरा कडेन करपाक जाय अशें म्हटलें, पण पर्रीकराक केल्यार पर्रीकराक तांकां ग्रेट म्हणचो पडटलो आसलो आतां. ते तेणी स्कीप केलें. कोण पयस आहा ताका ग्रेट म्हटलो की मातशें ते पचोन वयता. पर्रीकरा कडेन कंपेर केलो एक वेळ चड जावपाचें म्हणजे तुका म्हणजे एंडोस करता. ह्याच मांडावले मतदारसंघात 2012 पर्रीकरान सपोर्ट केल्लो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट वेचून दिल्लो न्ही, घडये ते चड पचपाचे हे मातशें माल पडलें. हे जाले उपरांत स्टेटमेंट पार्टी खूब पार्टीकूच न्हू एक्चुली बाणावले भितर तेकाच तेजे वोटरा भितर सुद्दां मातसो एक डिस्टर्ब हें वातावरण मातशें तयार जातलें स्टेटमेंटाचें सगळे वादा उपरांत. एक त्रास हे सगळे भानगडीन जालें कितें जालें फक्त वेन्झीक जावपाचें, बाकी कोणाक फरक पडचो ना. आनी पार्टी जी पार्टी लेवलाचेर जे एग्रेसिवली सरकाराची पॉलिसीज बी एक्सपोज करता तांकां मातसो प्रॉब्लेम जातलो की दुसरे लिडर आतां खंयच्या तोंडान म्हणटले प्रमोद असो प्रमोद तसो, कित्याक एकटो आमदार म्हणटा तो बेस्ट न्ही. ताची डेव्हलपमेंट आनी एज्युकेशनातले रिफॉर्म इज इक्विवलंट टू भाऊसाहेब बांदोडकर. तुमी म्हणटा तशें आतां सद्या ते वेन्झीचो तो स्टेटमेंटा उपरांत विजय उलयलो, विजया उपरांत आतां सुदीन, आतां आरजीपी मदीं पडलें की आमकां तुमी बी टीम म्हणटाले, तुमी कितें करता काय आरजीपीचेर आमी मुद्दम येवया. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आरजीपीच्या मुद्द्याचेर आमी येवपा दॅट इज अनदर व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो जो जॉयलान टच केला तो. बट पांडुरंग हाव एम्बेरेसिंग इज दीस फॉर आप? हांवें पयलींच क्लियर केला की हेजो कांय फरक पडना म्हणून. पूण तुमकां दिसता जर आसत की बाबा हेजो कितें फरक पडटा म्हणून, जाल्यार पळय 27 वेन्झीच आपाचोच आसतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा? अरे प्रत्येक मनशाक आपले हे पळोवपाक जाय, इंडिविज्युअल बेनिफिट्स कितें आसलो पळोवपाक जाय. आपूण बाबा कोण जिखतलो. आम आदमी पार्टी वेन्झी म्हण आम आदमी पार्टी आनी आम आदमी पार्टी वेन्झी अशें कांय न्ही तें. पक्ष एम्बेरेस जालो ह्या स्टेटमेंटा लागून. इतलो व्हडलो एकवटेच्यान तांचो पक्ष तांचो अध्यक्ष थंय तुगेले झगडटात सामके गोंयान प्रमोद. दुसरी वटेच्यान तुगेलो तुमचो आमदार म्हणटा की शी स्टँडर्ड एबव स्टँडर्ड म्हणून. गोंयान एक म्हटल्यार गोंयान आम आदमी पार्टी इतली व्हडली काय जावना. ती फ्लुकान आयिल्ल्या भशेन 2 तेजे आयल्यात पळय. 27 कळटलें की ते फुडें वतात काय फाटीं वतात ते आतां. सो म्हाका दिसना की पार्टी व्हडलो कितें फरक पडटा. आनी इतकेशे हेज्या वयल्यान वेन्झीचेर इतली चडाय करपाची गरज ना. त्याचो पर्सनल हे न्हू तो ओपिनियन ताचो, ताका आसूं शकना पर्सनल ओपिनियन ताचो. तूं असेंब्लीक एक उलयता आनी मागीर पर्सनल ओपिनियन म्हणून दुसरी उलयता. आतां पळोवया न्ही 6 तारखेक वेन्झी असेंब्लीक कितें करता तो पळोवया. तो जर ते पर्टिक्युलर एज्युकेशन सेक्टर ते हायस्कूल जे आसा कॉलेज कितें हायर सेकंडरी ताच्या रिनोवेशनाच्या विशयार तो उलयल्लो आनी तो चुकोवन बी उलोवंक ना. तो चिंतून उलयला कारण 2 फावटी तो सेम उलयला. भाशणान उलयला आनी भायर तांणी मिडियाक बायट दिल्या सेम उतरां तांणी 2 कडेन वापरल्या. सो मागीर तो अमितान म्हटला की ट्विस्टेड तेजें केला म्हणून. ट्विस्टेड बी कांय न्ही. सारकें अमितान सारकें आयकपाक जाय. तो पर्पजली उलयला. ताका फूल हें आसा की आपूण उलयतलो, आपूण जिखून येतलो, कामां करतलो आनी. सो आनी कितें जाय तुमकां? हय हे तुगेले आम आदमी पार्टी खातीर एम्बेरेसिंग जाला. प्रमोद इट इज एम्बेरेसिंग बिकॉज तो आतां एक ट्विस्ट सो दिला तो एम्बेरेसिंग जाला. द वे इट इज ड्रॅगिंग ऑन. आतां थिंगाच थांबिल्लें जाल्यार तेन्ना एम्बेरेसिंग जावचें नाशिल्लें. कित्याक काल राती वेन्झीन एक स्टेटमेंट केलो परतून विजयाचेर टिका करून.
अर्लियर इन द डे विजय हॅड रिलीज सेईंग दॅट तिने खूप म्हणलें की दिस इज स्टेटमेंट हें तशें तशें आनी कितें खुबश्यो गजाली म्हणल्यो. An interesting part about this is what you are saying, Joel is right. हे स्टेटमेंट अशें आशिल्लें की बीजेपी काय ताजो इश्यू करपाक शकना. हा बीजेपी काय इश्यू करपाक मार्ग ना. ताणें म्हणजे म्हणलें की वेंझी म्हणटा सारकें बरोबर. इश्यू कोणे केला? इश्यू ऑपोजिशन. वेंझीच्या वांगड्यानेच केला. And the first time, Pramod, probably for the first time in a long time, the opposition is fighting within. या तेच म्हणटा. आनीक अशें जाल्लें आसा की बिटर फायट. सो पळय ते स्टेटमेंट सामकें व्हेरी पॉइंटेड स्टेटमेंट्स. काल वेंझीन स्टेटमेंट केला विजयाचेर सारकी पर्सनल टिका करून दॅट इट इज इज पर्सनल डेव्हलपमेंट इज इंटरेस्टेड इन पर्सनल सेल्फ आनी अशें तशें करून पर्सनल अटॅक्स. सो आतां हे लेवलाचेर पावलां. सी फ्रॉम बांदोडकर इश्यू नाव इट इज गॉन इन टू अ पर्सनल अटॅक. हें आतां खंय पावतलें? हाजेर हांव आतां लोकिका मारप आतां हें आतां खंय पावतलें लोकीक.